Ganaswang A10. Deva Mukharubo Amche modlia Favokora favora sara Fogya moga devananda itakeria favora sara fogya moga devananda itakeria. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सव्यास बाबा भयणीनो, फावो नासतना आमकां देवाचे कृपेन आमी एकठांय जाल्या. देवाची पदवी ओळखून घेवन जावं मनशांचेर, सृश्टीचेर आनी सैतानाचेर पर्यंत ही पदवी ओळखून घेवन देवाचेंच आसण्यान आमी बरोवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. देवाचो उजवाड, ताची प्रेरणा, इन्स्पिरेशन्स घेवन आत्म्याची आमचो दीस ओसारूंक आनी आमचें जिवीत माणूंक आमकां आदारण करपा ह्या बलिदानान मागुया. आयच्या मिसांत आमी ब्रुनो आनी सेलिना गॉन्साल्वीस हांच्या आत्म्या पासत मागता. देवान तांची काकूळट करून सासणेक सूख तांकां फावो करूं. तेच बरोबर आयज दिनेश मानुवेल फेर्नांडीस आपलो जल्म दीस पाळटा. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ताका आनी ताच्या कुटुंबाक कृपेन भरूंक मागुया. आनी मिसाचेर भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनाची तोंडान विचारून, वायटा दारून आनी मनीस सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. हे पासत मागीर सदांच लागपाक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तूं गणीत मोबाळायचो बाप तुज्या लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुळतीन सर्प आमची पातकां बोगस आनी जी आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. सासणाच्या सासणांक आमेन. बागयोंच पावलून गालासिकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, बाबार्थ दवरला तींच मनशां आब्राहामाची संसत म्हूण तुमी समजुचे. बाबार्था उदेशी देव विदेशांक प्रमाणीतपण दितलो म्हूण आदींच पळोवन पवित्र पुस्तकान आब्राहामाक शुभ वर्तमान अशें फुडेंच गोमयलें. सगल्या राष्ट्रांक तुजे उदेशी आशिर्वाद मेळटलो. म्हणटोच जी भावार्थान चलतात तांकां भावार्थी आब्राहामा बरोबर
आशीर्वाद मेळटा. समृद्धीच्या कायद्याचेर विस्वास ठेवतात तितली शिराक पडलोली, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जो कोण समृद्धीच्या पुस्तकार बरयल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा सदांच पाळिना ताचेर शिराक पडूं. कोणूच समृद्धी उदेशी देवा मुखार प्रमाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना, कित्याक प्रमाणीक मनीस भावार्था वरवीं जिवीत जोडटलो आनी समर्थ भावार्थाचेर दवरलोली ना, कारण अशें सांगलोलें आसा, ह्यो आज्ञा पाळटा तो मनीस तांचे उदेशी जिवीत जोडटलो. आपुणूच आमचे खातीर शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां समर्थीच्या शिरापांतली सोडयली. तर अशें बरयलोलें आसा, लांकडार उमकोळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. क्रिस्ता जेजू उदेशी अब्राहमाचो आशीर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी बासायलोलो आत्मो भावार्था उदेशी आमकां मेळचे खातीर अशें घडलें. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपलो खोरार सदांच मनांत दवरता. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो खोरार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगल्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती, तांचेर संतोशान तांणी ती नियाळची. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो खोरार सदांच मनांत दवरता. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगलें लोकलोकीत पोरजोळीत. ताचे प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाल. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन बोल्लोलो. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो खोरार सदांच मनांत दवरता. आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो खोरार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्राचें दायज आपले पोरजेच्या हातांत घालून आपल्या कर्तुत्वांची तिका बळ दाखयता. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो खोरार सदांच मनांत दवरता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, बेल्झबूल देंवचाराच्या फोरदाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागतालीं. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हळें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घरार घर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेल्झबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्झबुलाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार
तुमच्या शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर म्हणटोच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बोलिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बोलिश्ट दुसरो एक येवन ताका हारोयत तेदना ज्या हातयारांचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर खूं जायना तो शिंपडायता. मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच तो सुक्या सड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसो मेळना जावन तो म्हणटा हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरा हांव परत येतलों. आनी तुंय ये जाल्यार तें झाडलोलें आनी नेटयलोलें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणावून नश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाती घेवन येता आनी भितर रिगून तुंय ते आपलें तिकाण करता. आनी त्या मनशाची मागिरली दशा आदल्या परस फास्ट जाता. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक दीस एकलें चेडूं जे रेतीराक गेलेलें रेतीर सोमतोच आपलो जो कोण रेतीर दितालो तो गुरू मिस्त्री ताका वचून भेटलें आनी ताणें ताका म्हटलें म्हजें रेतीर आतां सोंपलें म्हणटच हांव ओदीक निवळ अशें दिसता म्हाका. म्हजेच भितर म्हाका एक नवें जिवीत कशें मेळना अशें दिसता. पूण तें म्हणूंक लागलें म्हाका भिरांत दिसताय कित्याक हांव परत घरा भितूच परत त्याच पातकान पडत परत त्याच मनशांक भेटत आनी परत तीच मनशां म्हाका आदले गतीर व्हरत ना. आनी तेन्ना रेतीर करतालो त्या दितालो त्या गुरून ताका सांगलें पळय तूं आतां खऱ्यांनीच नितोड जालाय आनी नितोड जाला म्हणटच ही एक सुवात गे भाशेन जी तुका पाळां मुळांनी घोट दवरलेली ती काडून ही सुवात रिती जालेली आसा. देर इज सम एम्प्टीनेस एंड दॅट हॅज टू बी फिल्ड. देर इज सम वॉयड. म्हणटच तो म्हणटा तुजें भार उणो केला पूण तुवें ही सुवात रिकामी जाल्या ती कित्यान तरी भरूंक जाय. आनी तो म्हणटा देवाच्या उतरान ही भर, देवाक लागीं सर आनी जें तुका रिकामी आसा तें भरलोलें जातूच त्याच आत्म्याच्या बळान तुका येतेल्या घोडितांक फुडो करूंक सोंपें जातलें. आयच्या शुभ वर्तमान बाबतींत असलेंच आमी आयकलां. मेळो आत्मो भायर सरता उपरांत तो आनीक 7 जाणांक घेवन येता म्हणून आनी ही सुवात झाडलोली नेटयलेली मेळटच थंय तर तें कांयच ना जाल्यार तें आनीक वोस्ट करता आनी ह्या मनशाची गोत आदल्या परस फास्ट जाता म्हणून आमी जाणां ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां परत परत आयकूंक मेळटा. हो कोरोना व्हायरस लागना जावपाक तुमची इम्युनिटी गोट आसूंक जाय म्हणून. आनी आमी जायते वखदां घेता झाडे पाल्याची जावं दुसरी आमची कूड गोट करूंक कित्याक हो भायलो व्हायरस भितर आमकां लागना जावंक. तेच भाशेन आमचे ओत्मीक वाटेनूय भायलें आमकां लागना जावंक आमचें जिवीत पयलें ओत्मीक वाटेन ही इम्युनिटी आमची ओत्मीक वाटेन घट आसूंक देवाचें उतर आमकां आदार करता. तर आयज जेजूचो संदेश आमी घेवया. एक एकल्याक आमकांच घट करूंक ओत्मीक वाटेन जेजूची शिकवण ताचें उतर आमकां काळजाक लावन
आनी त्याच आत्म्याच्या बळान आमी घट जावं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक चोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक चोय. मोशा बाबा पिटीनो मोशान तुमचें बलिदान सर पुरिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरुंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर काड्यान सरफाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावडटान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बोरवाशान ताचें महिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां देवदूतान भोगता सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कावस नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया.
Sonia Jesus, Aniono Kata, Nie Kasisne Pieta, Title Pauti, Tuan Yesu, Amin tuझे मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रोगो शोधले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवडी बापा, सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेऱ्या ते आमच्या भावा भयणीची काकृत कर. ब्रुनो आनी सेलिना गोन्साल्वीस हांच्या आत्म्याची काकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुडीत मुखार मोल पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभांतल्या देनीज मानुएल फेर्नांडीस तेच बरोबर आनी हेर दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ जाता तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्यान धर्मृतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राय संपलायो, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायजाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षिना तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितार सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरें वचन रेखता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवंक. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सगळ्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Pratvia. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. गानाचो F14. भाव भयण कशीं सोमून एकठांय बापाक पोसून एकाच जेवणाक बसून खुशाल जावन वेता. जेजूक साक्षी दिवया, जयकार आटून चलया. जेजूक साक्षी दिवया. बापाक अर्पण केलां, जेजूक उतर दिलां. आत्म्याचें बोळ घेतलां, खुशाल जावन वेता. जेजूक साक्षी दिवया, जयकार आटून चलया. जेजूक साक्षी दिवया.